अन्न आणि वखदा प्रशासनान बुधवारा वास्को रेल्वे स्टेशना भायल्या गाड्यांचेर कारवाय केली। गाडेकार नितळसाण दवरिनात वेवसायीक सिलेंडराच्या जाग्यार घरगुती सिलेंडर वापरतात। ह्यो गजाली ह्या वेळार एफडीए अधिकाऱ्यांच्या लक्षांत आयल्यो। मुरगांव नगरपालिकेन ह्या गाडेकारांक कॉमन स्ट्रीट फूड हब बांदून दिवचे अशी सुचोवणी ह्या वेळार एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी केली। सर्वेलन्स ड्रायव्ह आणि हे प्रत्येक लोकल एरियान जाता। जसो आयज आमी वास्को इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आणि आमी हे चालू करतना म्युनिसिपालिटीनी इंट्रस्ट दाखयल्लो आनी दे हॅव जॉयन्ड अस। सो आमचो मेन जो हेतू आसा की हे जे स्ट्रीट फूड वेंडर्स आसा न्हू तांकां एक बरी वेवस्था करून एक बरें हायजिनीक सेटअप करूंक जाय। सो हे चालू जातलें म्हणटकूच एक एफडीएचें काम न्हू, हातून एफडीएचो योगदान आसा, तसोच म्युनिसिपालिटीचो आमकां हेल्प जाय आनी ह्या वेंडरांनी कॉपरेट करूंक जाय। सो सगळे वांगडा तर काम केलें जाल्यार हेजो इम्प्रूवमेंट जातलो। एकामेकाक बोटां दाखोवन ती कामां जायना। सो आमी त्या इंटेंशनान हांगा आयिल्ले आसा की मेनली फर्स्ट इज टू एड्युकेट द वेंडर्स, तांकां सांगपाक खंय खंय तेंची चुकी जाता आनी जशें ते भायर प्रिपेर करता कायद्यान थोडी लिमिटेशन्स आसा। सो दे आर नॉट सपोज टू डू सर्टन थिंग्स। हेजो आमी तांकां फाटले खेपे अवेरनेस केल्लो, पूण आयज जेन्ना आमी परते आयिल्ले आसा खूब वेंडर्स वायलेट करता तेच आमकां दिश्टी पडलेले आसा। सो हाका लागून आमी आनी एक फावटी तांकां एक हे दिल्लो आसा, डायरेक्शन दिल्लो आसा आनी ह्या फुडें तर ते आमचे कडेन कॉपरेट करना जाल्यार शेवटी आमकां तांचे केसीस ज्यो आसा त्यो फायल करच्यो पडटल्यो। सिमिलरली आमी आमचो प्रपोजल म्युनिसिपालिटी बी दिल्लो आसा की जे जे स्ट्रीट फूड वेंडिंग एरियाज आसा ते सारके सर्टिफायड झोन करचे म्हणून स्ट्रीट फूड वेंडिंग हब, म्हणजे तांकां वेवस्थीत क्लिनींग फॅसिलिटी दिवप, डिस्पोजल फॅसिलिटी दिवप आनी एक बरो एपियरन्स दिवप। सो अशें आमचें एक सर्टिफिकेशन आसा। सो म्युनिसिपालिटीन हांगा इंट्रस्ट दाखयल्लो आसा। सो ह्या फुडें ही जी आसा इट शूड नॉट बी अ वन टायम अफेर। हे जे आसा एक प्रोसेस चालू जाल्लो आसा। सो हो प्रोसेस आमी कंटिन्यू करतले। आयज आयिल्ले आसा, इन अनादर 15 days परते येवन पळयतले कितें इम्प्रूवमेंट आसा। ज्या कोणाचो इम्प्रूव जाल्लो आसा तांकां वी वील गिव देम एप्रिसिएशन, जाल्लो ना तेंचेर फुडें कायद्यान कारवाई जातली। फाटीं एक 8 दीस पयलीं येयल्ले तांकां वॉर्निंगूय दिल्ली आनी फूड एंड ड्रग्स ते येयल्ले, एफडीए येयल्ले, तेमीन तांकां वॉर्निंग दिली लास्ट एक 10 days बिफोर। मागीर तेवेच पूण तेमीन आपली क्लीन दवरुना, हायजेनीक क्लीन आनी हायजेनीक दवरुना, देखून ते आतां परते येयले एफडीए। आज तेमी रेड मारले, तेमी सगळे दवरले, सगळे तेगेले सामोसा ओपन आनी ते चटणी बॉक्स डबो आहलो, ती चटणी केन्नाची खबर ना, सगळे वास बरें ना, कंडिशन बरें आसना। तशेंच उदकाचें तें उदक कितें लोकांक पिवपाक ते उतून कॅनान बंद दवरलें, तेंय हायजेनीक ना कांय ना। अशी रेड मारले फूड एंड ड्रग्सान। ही रेड आज कंटिन्यू जातली वास्कोन सगळ्या। तेमीन आतां हिंग मारल्यात, मागीर मुखार ते वयतले कित्याक आमी हे वास्को खातीर बरें लागून हें करता, कित्याक आमकां लोकांक ते दिताय फूड सर्व करताय ते क्लीन आनी हायजेनीक आसपा तेका लागून आयज तेमी रेड मारल्या।